समेत सगळ्या भारतीयांक या स्वतंत्र दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. गोंय राज्याच्या वतीन आयज हांगासर स्वतंत्र दिन सुवाळो आमी सगळे जाण मनयतात. सगळ्यात पयली हांव याद करता ह्या स्वतंत्र लढ्यात ज्यांच्यानी आपली प्राणाची पर्वा न करता आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपले रक्त सांडले, त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक हांव वंदन करता. हांव तांच्या समोर नतमस्तक जाता. आज आमी पुराच्या तडाख्यात सापडलेले गोंय राज्य आणि भारत देश हे करता आसतना कितलेशाच जाणांक आपलो प्राण गमोवचो पडलो. गोंयांतूय बी आमी पुराची हानी भरून काडटा आसतना सगळ्यांनी आमी विशेष करून म्हणटले की विशेष करून आमकां संरक्षक तटदल आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट स्वयंसेवी संस्था ह्या सगळ्यांनी ह्या हातूंतल्यान मदत केली. ही खूप मोठी मदत. आमी त्यांची मदत ही केन्नाच विसरपाक शकचे ना. आमी सगळे जाण आज 15 ऑगस्ट मनयता. 72 वर्सां पुराय जाली हो देश स्वतंत्र जावन. आमी पळयत ह्या ब्रिटीश राजवटींतल्यान 72 वर्सां मुक्त जाल्ली आसा. आमकां ह्या जुलमी राजवटींतल्यान मुक्त जाल्या उपरांत भारत देश हो नाविन्यपूर्ण समृद्धी विकासाच्या वाटेत वयता आसतना आमकां सगळ्यांक दिसता. ह्या देशाच्या घटनेत तांच्यांनी 370वें कलम आणि 35A हे रद्द करून आमी खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की भारताचे सार्वभौमत्व हे टिकून दवरले. की काश्मीर ह्या भारताचो अविभाज्य घटक हो पयलेच फावटी जालो आणि देशाक संपूर्ण स्वातंत्र्य हे पयलेच फावटी आमी म्हणटा मेळ्ळें. ह्या 3 तलाक बिल पास करता आसतना आमी पळयता की सगळ्या स्त्रीक समानत्वाचो हक्क जो आसा हो पयलीच फावटी प्राप्त करून दिलो. राष्ट्रीयत्वा कडेन वचपा खातीर आमी पुराय तरेन प्रयत्न करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी हेच खातीर आमी जेन्ना म्हणटले की मी देशाचा देश माझा हे म्हणप अत्यंत गरजेचें आसा. आज ह्योच भावना आमकां कमी जाताना दिसता.